बळास्तरी अपघात तपासान सरकार आणि पुलिसाचे घाळपण दिसून येता असो आरोप काँग्रेसीन केला। अपघाता उपरांत पुलिसांनीच मर्सिडीज कारींतल्या जोडप्या घरा पावयल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। हे विशींचे पुरावे हातीक लागल्या उपरांत ते उक्ताडार हाडपाचे ताणें ह्या वेळार सांगले। तो एक व्हिडिओ व्हडलो बिल्डर आशिल्ल्यान पुलीस ताका साल्वार करपाचो यत्न करता अशें ताचें म्हणणें। म्हाका एक मजा दिसता की एक्सिडंट जालो आणि म्हाका मेळ्ळ्या त्या म्हायतीनुसार की पुलिसांनी त्या बायलेक आणि 3 चलयांक हाडून घरा पावयले। ताजे एविडन्स आय एम ट्रायंग टू कलेक्ट द एविडन्स मेळटकीच आयो ते ओपन करपी। पॉयंट असो आसा की म्हाका दिसता दिस इज अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर ऑन पुलीस डिपार्टमेंट। कित्याक जेन्ना एक्सिडंट जाला तेन्ना हांवें स्वता PIक फोन केला। आय हॅव पर्सनली स्पोकन टू द सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, नाल्यार ताणें ना म्हणून सांगचें। आय वॉज फॉलोईंग अप विथ हिम आनी ताका सांगिल्लें की जे आय विटनसांनी स्टेटमेंट दिला ताच्या वयल्यान सिद्ध जाता की ती बायल गाडी चलयता। कित्याक DYSPचो जर स्टेटमेंट पळयत जाल्यार तो म्हणटा की यामा आयली आनी एक्सिडंट आपतली आनी एअरबॅग फुटलें। म्हळ्यार म्हाका दिसता हे मर्सिडीजाचें नांव सुद्दां कवर केलें। आनी म्हाका दिसता मर्सिडीजान हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की एक सादी मोटरसायकल जर आपतता आनी एअरबॅग जर ओपन जाता काय म्हणून। मागीर तो म्हणटा एअरबॅग ओपन जाल्यार तो ब्लायंड जालो एंड देन द एक्सिडंट हॅपन। मागीर तो म्हणटा की भितर आसतना बायल खंय ह्या सायडीन आयली आनी तो खंय त्या सायडीन गेलो। हे शक्य आसा? हे म्हाका दिसता पयलीं ते पुलीस इन्स्पेक्टर, मुख्यमंत्री आनी गोंयच्या जनतेन पयलीं एनालायज करपाक जाय की जेन्ना एक्सिडंट जाता तेन्ना मनशाची स्थिती कितें आसता, मानसीक स्थिती, ते चान्सूच ना एक्सचेंज करपाचे। सो म्हाका दिसता दिस इज अ कॉन्स्पिरसी। आज गोंयान आमी एक पळयला की सामान्य मनीस, बारीक मनीस हाका वालोर ना। पयशेकार, पयशे आशिल्ल्याच मनशाक आज न्याय मेळटा। तो एक बिल्डर, वेल कनेक्टेड म्हणून ही केस दामली ह्या सरकारान। आणि समज जर तर पुलीस जर वॉज अंडर सस्पिशन जाल्यार त्या बायलेचो मेडिकल टेस्ट कित्याक जावना?